मारगांव आणि फातोड्डा हे दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन गार्बेज आणि सिवरेज हे दोन मोठे प्रश्न जावन पडल्यात। फाटीं बाणावलेचो MLA वेंझीन रिवर सालान सिवेज व्हांवता आनी रिवर साल जी सालसेतीची लायफ लायन पेड्यार जाला म्हूण खूब बोवाळ केलो। विजय सरदेसायान नॉर्थ ट्रंक लायन बेगीन घालची म्हूण आवाज केलो, पूण सिवरेज जी नालांनी व्हांवता ती व्हांवत आसा। जरूय आमकां मॅनहोल्स दिश्टी पडनात जंय सिवेज व्हांवता ती, पूण तरी पूण अशें दिसता की सिवेज डिपार्टमेंटान आतां अंडरग्रावंड पायपां घातल्यात आनी सिवरेज हे नालांनी सोडल्या। हाका लागून आमी देखता हांगासर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या मुखल्यान जावं ओल्ड मार्केट सर्कला कडेन कोंबा इवन सायपें तळ्या लागीं सिवेज आजून व्हांवता। केन्ना तरी अप्रोच हे सिवरेज व्हांवतात आनी रिवर सालान ती पोल्यूट करता, ही केन्ना तरी स्टॉप जातली काय हो एक मोठो प्रश्न। म्हजें नांव सय्यद इफ्तियाज। आज आमी हे ओल्ड मार्केट वयता ते रोड कोलवा टू ओल्ड मार्केट ह्या रोडार उबे आसा। तुमी फाटल्यान चोयलात फाटल्यान सगळी घाण जाल्ली आहा आनी ही जी घाण आहा माडेल पिकेन माडेल मागीर ते कलेक्टर बिल्डींग न्यू कलेक्टर बिल्डींग मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही सगळी घाण येवन हे सायडीन मेवता। तशीच ते होलसेल फीश मार्केटाचो एक वाटो थंयच्यान वयता वाटो फाटले येवन हिंगा रिवर साल जी आहा सकयल्यान वयता ती सगळी सिवरेज वचून थंय रिवर साला मेळटा। ही सगळी घाण जी आहा ती कोणी क्रिएट केला ही चोवपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट। आतां एक्चुली जेन्ना आमी एक आमदाराक निवडून हाडटा ही इज कन्सर्न्ड अबाउट एवरीथींग, नॉट ओन्ली एनवायरमेंट पीपल तेंगेले हेल्थ एवरीथींग कळ्ळें न्हू। तर आज आमी पळोवपाक शकता की इतले सगळे कांड जाल्ले आसा सगळे कडेन, मडगांवां जावं नावेली जावं मागीर फातोड्डा जावं या कुडचोरीसान येता आसतना जावं हावजींग बोर्ड हे सगळे जे प्रॉब्लम्स जे आसा हे सगळे जे सिवरेजीचे जे प्रॉब्लम्स गार्बेजीचे प्रॉब्लम आसा all these MLAs of this all constituencies has failed to address garbage जावं सिवरेज जावं दोनी ह्या हेल्थ इश्यूज ते फेल जाल्या आनी ते वयल्यान तेजेर भगलांडी घालतात। आतां पळयलां आसतलें मडगांवचो हांगा सोंसड्याचो कचरो व्हरून नावेली उडयला ते इट्स वी आर व्हेरी प्राउड ऑफ बाणावलीकार्स दे स्टूड देयर। ते आमचे भाशेन न्हू हांगा की आमी 8 जाण बोर्ड मारले आनी गेले घरा कडेन दितले तशें न्हू, ते स्टूड देयर and they saw to it that the garbage is recollected and taken back. अशेंच आमचे हांगा जावपा जाय आशिल्लें। रविंद्र भवन जे आहा ते सायडीन तशें केल्लें आहा, थंय सगळी घाण थिंगा उडयल्ली आहा पूण ताजेर कांयच कारवाय जावंक ना। वयल्यान तेजे माती घालून तेणी लिपयले सगळी घाण। ओके, तशेंच हे हांगा बस स्टँडाचे ऑपोजीट HGPDचे ऑपोजीट थंय सेम जाल्लें आसा काल। सो ही जी सिवरेज आनी ही घाण सगळी आहा पळय तेका एड्रेस करपाक ते सगळे MLAs आहा they have failed, miserably failed, and I don't think they are capable of representing the people of these constituencies if they cannot address this issue. त्याच्या बरोबर तो वेंझी वेगा जो आहा तो बरो आसा, कॅप्टन वेंझी ताणें कितें तरी केलां आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर। तर हांव मागता हे चारय आमदारां लागीं तुमी एकठांय येयात आनी सिवरेज जी आसा रिवर सालान जी वयता ती बंद करात आनी लोकांक बरें पोल्युशन फ्री एअर दियात, पोल्युशन फ्री एनवायरमेंट दियात। तशेंच ते आमदार जाले तशेंच आमचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे स्टाफ आसा जशें पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा मागीर हेल्थ एनफोर्सिंग ऑथॉरिटीज आसा तशेंच आमचे एनवायरमेंट क्लियरन्स करपी ते लोक आसात तांणी सगळ्यांनी म्युनिसिपॅलिटी जी आसा तांणी सगळ्यांनी हें काम करपाक जाय। चीफ ऑफिसर जावं चेअरपर्सन जावं तांणी काम करपाक जाय आपले आनी दे हॅव टू सी टू इट दॅट मारगांव सिटी इज केप्ट क्लीन and Fathoda city is kept clean from all this garbage and sewage whatever is happening all over सी घाण सगळी जी जाल्ली आसा सगळे कडेन ती बंद जावपाक जाय कशें कडेन। हेच आतां घाण आसा न्ही ही सगळी सांजचे खूब त्रास। कितलो टाइम जालो तें जावपा लागलो? आतां 15 दीस जाले पावस ना तेन्नाच्यान ही आसी ना कितली वर्स जाली ही घाण एसकून वयता? पावसान म्हणटा पावसान पूण मे म्हयन्यान काडटाले न्ही पयलीं, पूण पावसान प्रॉब्लेम जायना? हय पावसान सगळें वयता। पावस बंद जालो हे स्टार्ट
आता कितली सुमार वर्सां जाली हे इसकोन वचपा लागला 10-12 वर्सां जाली आता। हांव विजय सरदेसाच्या घराकडे कितले फाटी गेला। तुमकां रावपाक खूब हे त्रास जाता हे बांधून दिता म्हणून हे बी बांधून दिना। पण उदक व्हांवता ते स्टॉप जावपा जाय न्हू। हो पयलीं कितें आहलो हिंगा? काय ना बरे आशिल्ले। ना म्हणजे आता आमचे लग्न जाल्ले तेन्ना एकदम निवळ, आम्ही कपडे बी धुताले थंय वचून। कपडे धुताले? हो हे आता जाला पळय अशें। आता हे सगळे सगळ्यांचे हे जे उदक सोडला संडासाचे हेल्था बी कोण येता तुमकां मेळपाक? कोण येना, म्युनिसिपालिटी कोण ना। केन्ना एक फाटी एक म्हयन्यान येता वखद मारपाक। त्यांना सांगतात ते वास येता आमकां म्हणून, तुम्ही कशे रावता काय म्हणून। आणि रातची चड वास येता? हो सगळे अगरबत्ती लावून दवरता मच्छराची। रोगराई अशीच येता, एपिडेमिक अशेंच येतात आणि अशेंच दुर्लक्ष करीत रावले समज जाल्यार एडमिनिस्ट्रेशन हे कित्याक लागून आसात? फक्त कितें कॉलर टायट करून भोंवपाक आनी गाडयांनी भोंवपाक? वी डोंट वॉन्ट सच एडमिनिस्ट्रेशन। म्हाका दिसता खंय तरी विजय सरदेसायान हाजेर खंय तरी इमिजिएट सोल्युशन काडपाक जाय। एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर। हांगा बाबडे लोक रावतात, तांचे भुरगीं आसात, जाणटे लोक, डेंगू बिंगू ह्यो गजाली पसरत आसात। एंड दिस इज आउट ऑफ द लिमिट। वी कॅनॉट वेट फॉर एन एपिडेमिक टू अरायज। आनी जेन्ना येतले पयलीं मागीर हांगा थंय धांवचें पडटलें बिफोर द इशू अरायजीस। प्लीज ही आमची साळ नदी जी आसा जिवनदायिनी साश्टीची, ती मरणाक पावल्या, तेका परतें जीवन दिवचें। प्रुडंट मिडिया खातीर फातोड्डा सावन सावयो डायस।